नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परबामणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। आणीबाणीच्या काळात देशाच्या हितात जाल्ली एक तरी गजाल दियात दाखोवन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचे काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांक खुले आव्हान, चर्चेची दाखयल्या तयारी। सरकारी मुळाव्या शाळेतल्या विद्यार्थ्यांक रेनकोट आणि गणबेस खरेदी करपा खातीर दरेकी 1100 रुपया मंजूर। वट्ट 9200 विद्यार्थ्यांक मेळटलो लाव। शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडेची माहिती। स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर शारांत आयल्यात मोठ्या प्रमाणात भायले कामगार। गांजाची रोपां मेळटात ताचेर SP सुनीता सावंताचो परप्रांतीय कामगारांचेर दुबाव। चोडणा फेरीबोट दुर्घटनेवेल्यान काँग्रेसीन न्हंय येरादारी खात्याचे संचालकाक घातलो घेराव। सगळ्या फेरी बोटींचे करचे सुरक्षा ऑडिट। अमित पाटकराची मागणी। सुर्ला कणकुंबी शिमेवयल्या चौकी गांवांतल्या एकल्याचेर वाशेलाचो हल्लो। हल्ल्यांत दशरथ वरांडेकार गंभीर जखमी। उपचारा खातीर बेळगांव जिल्लो हॉस्पिटलांत भरती। दिवचले 13 वर्साचे चली बेपत्ता। अपहरण जाल्ल्याच्या दुबावान दिवचल पुलिसेचो फुडलो सोद चालू। आणि आता खबरो विस्तारात। आणीबाणीच्या काळात एक तरी गजाल देशाच्या हितात जाली जाल्यार काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी दाखोवन दिवची मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांक आव्हान दिलां। ह्या विशयाचेर काँग्रेसीच्या राष्ट्रीय ना जाल्यार गोंयांतल्या फुडाऱ्यांनी चर्चे खातीर फुडें येवचे अशें मुख्यमंत्र्यान म्हटलां। फकत बोल्सांत संविधान घालून भोंवले म्हणून जायना, ताचो मानूय राखचो पडटलो अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें। तशेंच देशाच्या संविधानाक काँग्रेसी कडल्यानूच धोको आसा, पयलीं आसलो आनी आतांय आसा अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें। केन्ना दोन फ्लॅग लागचे ना, दोन संविधानां चलची ना आणि दोन प्रधानमंत्री आसचे ना। ह्या देशाचो एकूच संविधान आसतलें, एकूच फ्लॅग आसतलो आणि एकूच प्रधानमंत्री आसतलो। तेन्ना घेतलेली शपथ आज साकार करता आसतना आमकां स्वार्थ अभिमान आसा की जेन्ना फाटल्या जून 2019 माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आणि अमित शाह हांच्यांनी 317वे कलम रद्द केले आणि जम्मू आणि काश्मीर ह्या देशाचो अविभाज्य घटक जालो हे तितकेच खरें आशिल्लें। अखंड भारताचें स्वप्न हे साकार जालें जम्मू काश्मीरांत। तेन्ना त्यांच्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांचे स्वप्न आता साकार करपाचे काम जर कोणी केले असत जाल्यार ते मोदीजीन केले। आमकां अभिमान आसा, आम्ही जी गजाल करता ताचो आम्ही अभिमान बाळगता। म्हणून तर आता काही काँग्रेसवाले सांगतात की हय एमर्जन्सीच्या वेळार सगळ्योच वायट गजाल, कितें त्यांच्याकडे बऱ्यो गजाली जाल्यार त्यो सांगच्यो। माझी चॅलेंज आसा सगळ्या काँग्रेसच्या लिडराक, नॉट ओनली आय एम चॅलेंजिंग द नॅशनल लिडर्स ऑल्सो। त्यांच्यानी एमर्जन्सी काळातल्या काळात त्यांच्यानी एक गजाल सांगची, हांव चॅलेंज करता, डिबेट करता खंयच्याय मिडियाचेर। लोगों को जेल में ठूस दिया गया था और लोकतंत्र के चारों स्तंभ, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेटिव हो, जुडिशरी हो और पत्रकारिता, चारों पे करारा प्रहार किया गया था। एक तरीके से कहिए चारों को बंधक बना लिया गया था कांग्रेस के द्वारा। 50 साल हो गए, लोगों को जानकारी होनी चाहिए। अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस के लोग बोल रहे थे, आज ही मैं टेलीविजन पे देख रहा था, वो कह रहे थे कि 50 साल हो गए आप लोग भूल गए हैं, क्यों? इसकी बात करना है आपातकाल का। हम कहते हैं कि लोग भूल गए, तभी तो लोगों को बताना है कि किस प्रकार से आपने लोकतंत्र पे हमला किया था। आणीबाणीक लागून देशातल्या लोकांक जाल्ल्या त्रासाची जापसालदारकी घेवन काँग्रेसीन माफी मागची अशी मागणी भाजपाचो राष्ट्रीय सरचिटणीस अरुण सिंह हांणी केला। दुसरे वटेन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतानूय आणीबाणीच्या विशयावयल्यान काँग्रेसीचेर टिका केल्या। आणीबाणीच्या विशयावयल्यान भाजपान काँग्रेसीचेर खर टिका केली। आणीबाणी ही देशाच्या इतिहासातलो काळो दीस आशिल्लो। देशात आणीबाणी लावन काँग्रेसीन लोकांच्या मूलभूत अधिकारांचेर बंधनां घातिल्ली, हाचेर अजूनय तांणी माफी मागूंक ना। तांणी आणीबाणी वयल्यान देशातल्या लोकांची जाहीर माफी मागची अशी मागणी भाजपाचो राष्ट्रीय सरचिटणीस अरुण सिंह हांणी केल्या। दुसरे वटेन संविधान बचाव अभियान चलोवप्यांक घडये 50 वर्सां पयलीं लायिल्ल्या आणीबाणीचो विसर पडलो आसूये अशी टीका मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केली। 29 अप्रैल 76 को 1976 को भी यह आदेश गया
कि संजय गांधी के खिलाफ कुछ भी न छापे। और कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय के देवकांत बरुआ जी क्या बोलते थे? इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। मतलब इंदिरा गांधी ही भारत है, भारत ही इंदिरा गांधी। एक चाटुकारिता का चरम पे तो देखिए। और नारे क्या लगते थे? सुबह बोलो इंदिरा गांधी की जय, शाम को बोलो इंदिरा गांधी की जय, सोते हुए बोलो इंदिरा गांधी की जय, जागते हुए बोलो इंदिरा गांधी की जय। इस प्रकार के कांग्रेस के समय में, इमरजेंसी के समय में कांग्रेस के अध्यक्ष उनके लोग नारा देते थे और दुर्गा का स्वरूप दिखाते थे, दिखा के जनता को डराते थे। यह कांग्रेस ने के समय में काली करतूत हुई है। ब्लैक चैप्टर ऑफ द इमरजेंसी, डार्क डेज ऑफ द इमरजेंसी। और आज तक कांग्रेस ने कभी भी इसमें माफी नहीं मांगी, कभी भी माफी नहीं मांगी। यही कांग्रेस पार्टी है संविधान के धज्जियां उड़ाते हुए धारा 356 को किस प्रकार से खिलौने की तरह उपयोग किया। जवाहरलाल नेहरू ने 8 बार प्रेसिडेंट रूल लगाया, इंदिरा गांधी ने 50 बार एसिडेंट 50 टाइम प्रेसिडेंट रूल लगाया। और 1980 में तो हद ही हो गई, 9 पूर्ण बहुमत की सरकारों को कांग्रेस ने बर्खास्त कर दिया। खरे प्रेस वॉज सेन्सर्ड। आयचे प्रेस तशें पळोवंक वचत जाल्यार चुकून सुद्दां मातशें कितें चुकून सुद्दां म्हणजे वाकडो शब्द वचत जाल्यार दुसरे दीस ते अग्रलेख बरो बरयता सामको गणगणीत। बरेच जाण अग्रलेख कदाचित वाचयना आसतले, म्हाजेर सुद्दां बरयला तेंच्यानी, हांव काय म्हणना तांकां आनी म्हणपाचें डेरिंग बीन केन्ना करिना। बट तेन्ना प्रेस सेन्सर्ड म्हणजे कंप्लिटली तेंचे सगळे लायट्स हे ते पूर्ण म्हणजे प्रेसाचेर बंदी हाडली म्हटल्यार जाता। तेन्ना आतांचे प्रेसवाले जर असले जाल्यार सोडचे नाशिल्ले। तेन्ना त्यांच्यानी प्रयत्न केलो, बट इट इज नॉट म्हणजे लोकांपर्यंत ते पावूंक शकले ना। हांव तांचें अभिनंदन करता की तेन्नाय तेंच्यांनी आवाज काडपाचो सोडूंक ना, तेंच्यांनी आवाज काडलो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। सरकारी मुळाव्या शाळेतल्या 1ली आणि 3रेच्या विद्यार्थ्यांक रेनकोट आणि गणभेस खरेदी करपा खातीर दरेकी 1100 रुपया गोंय सरकाराच्या शिक्षण खात्यान मंजूर केल्यात। वट्ट 9200 विद्यार्थ्यांक हाचो लाव मेळटलो अशी माहिती शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हांणी दिली। पळयात पुराय बातमी। गोंय सरकाराच्या शिक्षण खात्यान सरकारी मुळाव्या शाळेतल्या 1ली आणि 3रेच्या विद्यार्थ्यांक रेनकोट आणि गणभेस खरेदी खातीर दरेकी 1100 रुपया मंजूर केल्यात। रेनकोट आणि गणभेस पुरवण या योजने खाला हो निधी दितले। हाच्या खातीर खात्यान 1,01,20,000 रुपया मंजूर केल्यात। हाचो वट्ट 9200 विद्यार्थ्यांक लाव मेळटलो। पालकांनी आधार नंबर लिंक आशिल्ल्या बँक खात्याची माहिती आणि मोबाईल नंबर संबंधित शाळेत दिवचो अशी माहिती शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हांणी दिल्या। युनिफॉर्म दिता पळय तो आमी शिवून दिताले पयलीं, आनी शिवून दितकीर एक म्हणल्यार तो युनिफॉर्म दिता म्हणल्यार टायम वतालो, त्या भायर सायजूय सारकी भुरग्यांक जायनाशिल्ली। सो त्या खातीर आमी लास्ट इयर पयल्या फावटी आमी ती इलेक्ट्रॉनीक ट्रान्सफर करून त्या भुरग्याच्या अकाउंटाक पयशे घाले। युनिफॉर्माचे 600 रुपया पर चायल्ड आनी रेनकोटाचे 500 रुपया अशें मेळून ते 1100 पर चायल्ड पयलेच्या आनी 3रेच्या भुरग्यांक आमी दिता। पोरू 10,000 परस चड भुरग्यांक ताचो फायदो जालो आनी अंदू 9,900 सुमार भुरग्यांक फायदो जातलो। सगळ्या एडीएक अशें सांगलां की जाता तितले बेगीन पेरंट्साचे आतां ते सिम्प्लिफाय केल्ले आसा। पोरू कितें जातालें, पोरू ते आमकां अकाउंट नंबर घेवचो पडटालो आनी अकाउंट नंबर दिता आसतना खंय तरी चूक जाताली। सो आतां ते आमी डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर तातूंत ते केल्ले आसा। ते फक्त पेरंटाचो बेनिफिशरीचो मोबायल नंबर लिंक टू अकाउंट जर मेळ्ळो जाल्यार ताचेर ही ट्रान्सफर जाता। टायमली पेमेंट मेळटलो, फक्त टिचर्सांनी स्कुलांतले मोबायल नंबर त्या बेनिफिशरीचो घेतल्यार पुरो। पेरंट्सांनी जर आपलो अकाउंट नंबर दिवना गव्हर्मेंट स्कुलान 1ले आनी 3रेक शिकता त्या भुरग्यांनी, जाल्यार तांणी बेगीनच्या बेगीन स्कुलान वचून तो आधार कार्ड नंबर आनी मोबायल नंबर दिवचो। आनी आधार हरशीं म्हणून आतां मॅन्डेटरी जाला। अपार म्हणटा ते रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी आनी आमी अरावंड 80% आमचे अपार रजिस्ट्रेशन जायत आयलां। सो त्या खातीर आमी 100% अचीव करपाक ट्राय करता। 1,30,00,000
1,20,000 इतले पर्यंत बेनिफीट आमी भुरग्यां पावयतले. इमिजिएटली मेळपाक लागता. सपोज अकाउंट डिटेल्स दिल्ली आसा आनी आमी पयशे ऑलरेडी ट्रान्सफर केले, तर इमिजिएटली पयशे मेळटले. लास्ट डेट आमी दिवंक शकना फॉर अ सिंपल रिजन, कित्याक गव्हर्मेंट स्कुलाचे भुरग्याचे एडमिशन रोखडेच किंवा एकाडेमीक इयर स्टार्ट जावचे पयलींच जाता अशें ना. खूबशे फाटी एडमिशनां लेट जाता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वर्षा आश्वेकार. चोडणा फेरीबोट दुर्घटनेवयल्यान काँग्रेसीन न्हंय येरादारी खात्याचे संचालक विक्रम राजे भोसले हांकां घेराव घातलो. प्रवाशांची सुरक्षा आनी फेरीबोटींचे देखरेखी कडेन आडनदर करून सगळ्यो जेटी कॅसिनोच्या फायद्या खातीर दिल्ल्याचो आरोप काँग्रेसीन केला. सगळ्या फेरीबोटींची सुरक्षा ऑडिट करची अशी मागणी प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान केल्या. जेन्ना आमी डायरेक्टराक जेन्ना विचारलें तेन्ना डायरेक्टराच्याच रिकॉर्डा प्रमाणे आमकां कळ्ळें की देर आर 18 फेरी पॉयंट्स इन एंटायर गोवा, जातून 30 फेरीबोट डेली चलता. काही जाग्याचेर 2 फेरया, काही जाग्याचेर 4 फेरया, अश्यो 30 फेरीबोट डेली जवळपास 30,000 गोंयकारांक कम्यूट करता. आतां हे 30,000 गोंयकार जे डेली वता ते चिल्लर, हे म्हाका दिसता गोंयकारांनी हाजेर विचार करपाक जाय. सगळ्या गोंयकारांक सांगपाक सोदता ते 30,000 गोंयकार जे डेली पळय ट्रॅवल जाता, एज पर द नेवल डिझायन, एज पर नाल्यार खंयच्याय नेवल आर्किटेक्टाक वी वील हॅव अ डिटेल टेक्निकल डिस्कशन ऑन दीस. सो दिस इज द काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दीस डिपार्टमेंट इज टेकिंग. दे आर नॉट सिरियस एट ऑल. तांकां लोकांच्या गोंयकाराच्या सेफ्टीचे कांयच पडलेले ना. ताका आमी डिमांड केला की ताणें इमिजिएटली COPक बरोवपाक जाय की ह्यो सगळ्यो वेसली ज्यो आसा त्यो अंडर IRS सर्टिफिकेशन जावपाकूच जाय. ताजे LSA आनी ताचे FFA हे ताका इमिजिएटली आमी सांगला की लायफ सेविंग एप्लायन्सीस ज्यो आसा त्यो ताजो रिपोर्ट, फायर फायटींग एप्लायन्सीसाचो रिपोर्ट हो ताबडतोब आमकां दिवपाक जाय. कित्याक हांवें RTI मागिल्ली, आजून ते डिटेल्स दिना. वी वील रेज दीस क्वेश्चन इन द असेंब्ली. वी हॅव सीन की ताणें आपल्यो स्वताच्यो जेटी काडून कसिनोक दिल्ल्यो आसा, जातून 1,400 करोड रुपयांचो इन्कम येता. स्मार्ट सिटी पणजेंत एक सुवातींचेर गांजाची रोपां मेळपाच्यो घडणुक्यो बंद जावपाचें नांव घेना. स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर मोठ्या प्रमाणात येवपी परप्रांतीय कामगारांचेर पुलिसांक दुबाव आसा. गवळी वखदां आड विभागाची SP सुनीता सावंत म्हणटा, 1-2 कडेन रोपां मेळटात ते बरें आसा, आजून गांजाची मोठ्या प्रमाणात लागवड जाल्ली मेळिल्ली ना म्हणून सावंताचो आर्ग्युमेंट. 2 वर्सां जानेरा सावन ते आतां मेरेन वट्ट 4 फावट पणजे शारांत गांजाची रोपां मेळ्ळ्यात. जानेरात 3 सुवातींनी आनी ते उपरांत आतां मेरेन काल पोरणे अबकारी खात्याच्या कार्यालया भायर गांजाचे रोप मेळ्ळे. हे विशीं घुळे वखदां आड विभागाची SP सुनीता सावंताक विचारल्यार तिका स्मार्ट सिटीचे कामा खातीर शारांत येवपी परप्रांतीय कामगारांचेर दुबाव, अजून पणजे गांजाची मोठ्या प्रमाणात लागवड मेळिल्ली ना हाचोच अर्थ पणजे गांजा सिटी जाल्ली ना म्हणून सावंताचो आर्ग्युमेंट. Our Panjim city is becoming a smart city. Okay, as I said, lot many laborers are working. We have seen that some labor also are chewing pan and other such products. So, I mean, just one is a different type. But if it was really grown somewhere, then definitely it is a matter of a concern. But I look at it in a different way. If you just find one shrub, acres but different places, at different places 1 or 2. If it is at one place grown like paddy field, yes, it is a concern. It is not proper for me directly to speak without getting. But looking at that one shrub, okay. It is only that we have this smart city coming up, and in this only it is happening presently. One coming here and there. So we have workers coming from other states. So we know when these mostly these workers, I need not name the states, then it will be singularizing the state. So these people are in habit, and we have got so many people with ganja, and ganja is the major seizure in the state of Goa. Bureau report, गोमंतक टीव्ही. सुर्ला कणकुंबी आशिल्ल्या चौकी गांवांतल्या एकल्याचेर वाशेलान हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यात दशरथ वरांडेकार हो
गंभीर जखमी जाला. ताका उपचारा खातीर बेळगांव जिल्लो हॉस्पिटलांत भरती केला. सुर्ला कणकुंबी मजगती आशिल्ल्या चौकी गांवांतल्या एकल्याचेर वाशेलान हल्लो केलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दशरथ वरंडेकार हो गोरवा घेवन गेल्लो. ह्या वेळार वाशेलान दशरथाचेर हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यात दशरथ वरंडेकार गंभीर जखमी जाला. ताका उपचारा खातीर बेळगांव जिल्लो हॉस्पिटलांत भरती केला. हल्ल्याची म्हायती मेळ्ळे उपरांत रान खात्याचे अधिकारी आनी पुलिसांनी घडणूक थळार वचून पळोवणी केली. हे घडणुकेक लागून चौकी वाठारांतल्या लोकां मदीं भंय पातळ्ळा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. दिवचलच्यान एका सांत पिरायेचे चली बेपत्ता आसा. ह्या चलयेचे अपहरण जाल्ल्याचो दुबाव आसून दिवचल पुलिसेन ताकतिकेन तपास सुरू केलेलो आसा. फाटल्या आयतारच्यान हे चली घरांतल्यान बेपत्ता आसा. दिवचल शाराक तेकून आशिल्ल्या एका गांवांतल्यान 13 वर्सां पिरायेची एक चली बेपत्ता जाल्ली आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फाटल्या आयतारा दनपारच्यान ही चली बेपत्ता जाल्या. हे विशीं पीडित चलयेच्या बापायन दिवचल पुलिशेक कागाळ केल्ली आसा. हे कागाळीची दखल घेवन दिवचल पुलिशेन BNS आनी बाल हक्क कायद्या खाला गुन्यांव नोंद करून तपास सुरू केल्लो आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण जी 6 वर्सां पिरायेची चली बेपत्ता जाल्ली आसा ती चली परप्रांतीय आशिल्ल्याचें कळटा. तिचे कोणी तरी अपहरण केला असो दुबाव आसा आनी ते दिकेन पुलीस तपास चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. चक्क कोलवाळ जेलीत गांजाची तस्करी केल्या प्रकरणात 4 तरणाट्यांक अटक जाल्ली आसा. ह्या कारवायेत 1,40,000 रुपयाचो गांजा जप्त केला. 14 जून रातच्या वेळार जेलीच्या आवारात ड्युटेर आशिल्ल्या अधिकाऱ्याक 7 बॉल आकाराचे गुळे वखद सापडले. गोयचे तरणाटे बेरोजगारीक लागून आता खऱ्यांनीच वायट मार्गाक लागल्यात अशें स्पष्ट चित्र दिसपाक लागलां. आयज मेरेन गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी गांजाची तस्करी जावपी साबार प्रकरणां उक्ताडार येतालीं. मात आतां कोलवाळ जेलींतूय गांजाची तस्करी करपी 4 जाणांक म्हापसा पुलिसांनी ताब्यांत घेतल्यात. ही घडणूक 14 तारखेची. रातच्या 10:15च्या सुमाराक वॉच टावराचेर ड्युटेक आशिल्ल्या प्रशांत नायक हाका 7 बॉल आकाराचे गुळे वखदां दिसून आयली. रोखडेच जेलीच्या उपअधीक्षकाक कैद केल्या उपरांत तांणी ही घोळे वखदां ताब्यांत घेवन पुलिसांक सुपूर्द केली. तपासा वेळार हे 7 बॉल वट्ट 1.39 ग्राम गांजा ह्या घोळे वखदाचे आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयले. पुलिसांनी सुमार 1,40,000 गांजा ह्या प्रकरणात जप्त केल्लो आसा. तशेंच एक अल्पवयीन भुरगो आनी हेर 3 24 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्यांक अटक केल्ली आसा. गौतम तलवार, सॅम्युअल पुजारी आनी जाफर मुल्ला अशी दुबावितांची नांवां आसात. ह्या पुराय प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. आयज सकाळी कोलवाळे पुलिसांनी NDPS केसी फाटल्यान 14 जाणांक अरेस्ट केल्ले आसा. 14 तारखेक जुनाच्या कोलवाळे जेलींत जो ड्युटी करता आसतना एक PC आशिल्लो प्रशांत नायक हाका टावर नंबर 3 आनी टावर नंबर 4 हाच्या कंपाउंडा कडेन काही सस्पेक्टेड अश्यो दिसण्याक येयले. तेन्ना तेणी फुडें वचून देंवन जेन्ना ते सबस्टन्स जे आशिल्ले सस्पेक्टेड ते जेन्ना तेणी ओपन करून पळयले तेन्ना अशें कळण्यात येयलें की ते सबस्टन्स म्हणजे एक गांजा आसा म्हणून. आनी अशे 7 बॉल्स जे पानाच्या आधारीत बॉल अशे करून त्या कंपाउंडा भितर उडयल्ले. जेन्ना CCTV सर्विलियन्स आनी टेक्निकल हेच्या वयल्यान जेन्ना तांकां अशें कळून येयलें की कांय 4 भुरगे जे आसा ह्या भुरगे कोलवाळे जेली कडेन कोलवाळे जेलींतले काही प्रिजनरांक हे गांजा सप्लाय करपा खातीर आयिल्ले आनी तांच्यांनी हे जे गांजा आसा हे पानाचो आधार घेवन बॉल्स करून अशे 7 बॉल्स कंपाउंडाच्या भितर उडयल्ले. ही जी इन्फॉर्मेशन आसा ही इन्फॉर्मेशन अंडर सुपरविजन SP आनी म्हापशेचे जे DYSP आसा हांच्यांनी कोलवाळे PIक दिली आनी कोलवाळचे PI जे आसा संजीत कांदोळकर आनी तांच्या पुराय टिमीन हे जे 4 आरोपी आसा हांकां आयज सकाळी तांच्यांनी अरेस्ट केल्ले आसा. आयज ह्या 14 जाणांक म्हापशेच्या GMFC कोर्टात प्रोड्यूस केल्ले आसा. हे जे 4 अक्यूज आसा हेतूंतले 3 जे अक्यूज आसा हे अडल्ट आसा आनी हेतूंतलो जो
चौथो अक्यूज आसा हो मायनर आसा. ह्या चौथ्या अक्यूजाक आयज सकाळी ज्युव्हिनायल कोर्टान प्रोड्यूस केल्ले आसात. तर 3 जाणांका म्हापशेच्या कोर्टान प्रोड्यूस करून तांकां 5 दिसांची पुलीस कस्टडी सुनावली आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर भाई पर्रीकरान तारवट्यां खातीर तयार केल्ली तारवटी पेन्शन येवजण कायमस्वरुपी करपाचेर सरकार भर दितलो. चर्चिल आलेमांव एका तेंपार तारवटी आशिल्ले. ते मुखेलमंत्री जावनूय गेले, मात तारवट्यां खातीर ताणें कांयच केल्लें ना. मात आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर भाई पर्रीकरान तारवटी पेन्शन येवजण सुरू केली आनी आजुनूय तारवट्यांक ह्या येवजणेचो फायदो जाता. फुडाराक तारवटी समाजान सरकाराक आदार दिलो जाल्यार ह्या येवजणेचे आनीक 1000 रुपया वाडोवपाचें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें तारवट्या दिसा निमतान दिलें. मडगांव रवींद्र भवनात गोवन सीमान असोसिएशना कडल्यान संवसारीक तारवटी दिसा निमतान कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, संस्थेचे अध्यक्ष फ्रँक गोम्स, आदले मुखेलमंत्री चर्चिल आलेमांव, अनिवासी भारतीय आयोगाचे आयुक्त नरेंद्र सावयकर आनी संस्थेचे हेर पदाधिकारी हजर आशिल्ले. अभिमान भोगता आज आख्खे इंडियेक जाल्यार तारवट्याक रेकॉग्निशन दिला जाल्यार आमच्या गोंयच्या गव्हर्नमेंटान. ताणी एक आमच्या तारवटी भावाक तशेंच विडो आसा तांकां एक स्कीम घडून हाडली, गोवा सी फेरर्स वेलफेअर पेन्शन स्कीम. ती अजून देखून एक तारवट्याक 2500 ताच्या अकाउंटाक येतली आणि जो पण DSS घेता ताका 500. सो सगळ्यांच्या नावान म्हणजे असोसिएशनाच्या नावान तशेंच सगळ्या ऑन बिहाफ ऑफ द सीफेरर्स कम्युनिटी आय थँक द गव्हर्नमेंट. एक तारवटी गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री जावप जो आमचो चर्चिल बाब हे खूप व्हड गजाल आसा. तारवट्या खातीर खरोखरूच अभिमानाची गजाल आसा. तारवटी जावन सुद्धा इतक्या हायेस्ट पोझिशनाचेर पावप ही सिंपल न्ही. हाज्या वयल्यान म्हणजे तारवट्यांक खरो म्हणजे ही अभिमानाची गजाल आसा. पुराय जगभर आशिल्ले तारवटी ताजेर म्हटलें की चर्चिलाचे फेलिसिटेशन तेन्ना केले, पण मदले लोक ताका विसरले. बरेचदा मदले राजकारणी विसरले, लोक विसरून आतां मातशे लोक मदीं विसरले ताका. परत याद करतले, काय हरकत ना. गोंय सरकार हे सदोदीत सी फेररा खातीर कमिटेड आसा. ताणी म्हटलं त्या प्रमाणे पेन्शन ही भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात मनोहरभाई पर्रीकर हांच्यानीच केल्ली. चर्चिलाचे सरकार असताना सुद्धा त्यांनी केन्ना केली ना, पण ती फक्त याद आमच्याच सरकारान जाली. कारण ताका लागून ते विजन आसचें पडटा, ताका लागून ते पळोवचें पडटा, बारीक लोकां कडेन पळोवचें पडटा. भारतीय जनता पार्टीचे सरकारूच हे पळयता. ओके, मनोहरभाई पर्रीकरान ती सुरू केल्ली, ती हांवें कंटिन्यू केला, ती आतां परमनंटली करता. सो ती केन्ना तो म्हाका सांगतालो आनी 500 रुपया वाडा. हांव म्हणलें 500 न्ही, आमच्या फुडल्या सरकारांतले जाल्यार 1000 रुपया वाडयता. काय दरकार ना, तुमी फक्त आमच्या कारण म्हाका कळ्ळें सी फेरर स्ट्रॉंगली सामके भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या वाटेन रावले. म्हाका दिसता डिक्सन सगळे जाण इनिशिएटीव आनी ते करते हाची म्हाका खात्री आसा. भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला 25 जुनाक एक्सियम मिशन 4 अंतर्गत इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशनात वचपाक भायर सरले. ताच्या वांगडा हेर 3 एस्ट्रोनॉट लेगीत आसात. भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला 25 जुनाक ऑक्सियम मिशन 4 अंतर्गत इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशनात वचपाक भायर सरलो. भारतीय वेळेप्रमाण दनपारा 12 सुमार फ्लोरिडातल्या नासाच्या केनेडी स्पेस सेंटरांतल्यान हे मिशन लॉन्च केलें. 4 एस्ट्रोनॉटांनी स्पेसएक्साच्या फाल्कन 9 रॉकेटाक जोडिल्ल्या ड्रॅगन कॅप्सूलांतल्यान उड्डाण केलें. ड्रॅगन यान सुमार 28.5 वरांनी 26 जुनाक दनपारा 4:30 सुमार इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशना वांगडा जोडटले. 41 वर्सां उपरांत एकाद्रो भारतीय एस्ट्रोनॉट इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशनात गेला. अमेरिकन स्पेस एजन्सी आणि भारताच्या इस्रो मदीं जाल्ले कबलाती प्रमाण भारतीय हवाई दळाचे ग्रुप कॅप्टन शुभांशु शुक्ला हांची हे मोहिमे खातीर निवड जाल्ली. शुभांशु इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशनाक भेट दिवपी पयले भारतीय आणि अंतराळात वचपी दुसरे भारतीय जावन आसात. ह्या आदी 41 वर्सां पयलीं राकेश शर्मा
1984 या वर्सा सोव्हिएत युनियनाच्या यानांतल्यान अंतराळात गेल्ले. T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition and liftoff. For three nations, a new chapter in space takes flight. Godspeed AX4. मोहिमेचे मुख्य उद्देश विज्ञानिक प्रयोग सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षणात वेगवेगळे प्रयोग करप, तंत्रज्ञान चाचणी अंतराळात नवीन तंत्रज्ञाची चाचणी, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वेगवेगळ्या देशांतल्या एस्ट्रोनॉटांक व्यासपीठ दिवप, शैक्षणिक उपक्रम अंतराळांतल्यान पृथ्वीवेल्या लोकांमदी प्रेरणा जागृताय निर्माण करप. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. फार्मागुडी गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या वाठारात एक कारचो इमारतीक धपको बसून अपघात जालो. या अपघातात शांतीनगर फोंडेचो कार चालक पार्थ गांवकर या 20 वर्साच्या विद्यार्थ्याक गंभीर दुखापत जाली. तशेंच कारचे बरेच लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. हांगसरल्या JEC कॅम्पसान आज दनपारां एक कार जी सायडीन एक बिल्डींग आशिल्ली ताका वचून धक्को दिल्लो आसा आनी हो पार्थ गांवकर हो स्टुडंट चलयतालो ही कार आनी तेजो कंट्रोल गेल्ल्या कारणान ही कार सायडीन वचून एका बिल्डींग आशिल्ली ते बिल्डिंगेक धक्को दिल्लो आसा. सद्या ताका स्टेरींग छातयेक लागल्या कारणान ताका सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक दाखल केल्ले आसा आनी पुलीस अजून स्पॉटार पावत्यात आसा. फार्मागुडीच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्या. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे. हे बुलेटिन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.